अमरनाथ फणजीकर इज बेजिकली हो एक काँग्रेसीचो स्पोक्सपर्सन आनीक हालीं म्हाका दिसता तो गव्हर्मेंटाचेर उलोवचे परस म्हणजे ज्या तो ऑपोजिशनान आसा आनी जे सरकार सत्तेन आसा ताजेर उलोवचे परस आम आदमी पार्टीचेर ताजेर चड उलोवप जाता अशें म्हाका दिसता. तो स्टेटमेंट दितना अशें म्हणटा की आमी आम आदमी पार्टी ही BJPची बी टीम. म्हाका ताका एकच याद करून दिसता 2017 वर्सान जेन्ना काँग्रेसीचे 17 आमदार निवडून आयिल्ले, सरकार घडोवपाक इजी जातालें, बाकीचे इंडिपेंडंट आशिल्ले सगळे आशिल्ले, पूण मुद्दम वेळ काडून भारतीय जनता पार्टीक सरकार घडोवपाक दिलें कोणी? काँग्रेसीन. मागीर बी टीम कोण? काँग्रेस काय आमी. ताज्या नंतर 2022 परत हांचे जितले निवडून आयले तातूंतले 8 जाण गेले आनी जे उरला 3 जाण तातूंतले अर्दो पांय बाकीचे 2 जाणांचो त्या सायडीन आसा आनी एकट्याक हे स्वता हरोवपाचें आसा. सो बी टीम कोण? काँग्रेस काय आमी. दिल्ली जेन्ना विधानसभा इलेक्शन जाली त्या दिल्लीच्या विधानसभा इलेक्शनान BJP जिखली, काँग्रेसीक 0 सीट आयले आनी आम आदमी पार्टी डिफीट जाली. त्या डिफिटा नंतर नॅशनल चॅनलाचेर नाचली कोण? काँग्रेसीचे नॅशनल लिडर. मागीर BJPची बी टीम कोण? काँग्रेस काय आमी. हालींच गुजरात हांगा जी 6 बाय इलेक्शनां जाली, म्हणजे 5 जाग्यार काँग्रेसीच्या आमदारांनी BJP जॉयन केल्ली, 1 जाग्यार आमच्या MLAन केल्ले. थंय जेन्ना बाय इलेक्शन जालें अशें ठरयलें गेलें की आमी ज्या जाग्यार काँग्रेस आशिल्ली त्या जाग्यार आमी लडपाना आनी आमी ज्या जाग्यार जिखले थंय काँग्रेस लडपाना. आमी काँग्रेसीच्या जाग्यार एकूय सीट आमी कॅन्डिडेट घालूना, पण 5 सिटां काँग्रेस हरली. पण ज्या जाग्यार आमचो कॅन्डिडेट स्विच ऑफ जाल्लो थंय आमी लढले आनी थंय काँग्रेसीनय कॅन्डिडेट घातलो, पण आमचो कॅन्डिडेट 13,000 मतांनी जिखलो. बी टीम कोण? काँग्रेस काय आमी. आनी लास्टली अमरनाथ बाबाक सांगूंक सोदता. अमरनाथ बाब, 29 तारखेक सप्टेंबर दिसता म्हाका 2023 जेन्ना डिफेक्टर MLA संकल्पा बरोबर तूं CM रेजिडन्साचेर कांय रिपोर्टरांक दिशिल्लो, तुज्या चलयेचे जे जॉब मेळिल्ले 2 डिपार्टमेंटांनी, 2 कडेन ताका जॉब मेळिल्ले, तेन्ना जेन्ना तुका रिपोर्टरांनी प्रश्न केल्लो तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान एक उतर सुटूना. जे सेटींग करपाक तूं CM रेजिडन्सांतल्यान भायर सरिल्लो पळय, CM रेजिडन्सान गेल्लो, तें सेटींग करपाक आमचो एकूय लिडर केन्नाय वचूना. जाल्यार बी टीम कोण? काँग्रेस काय आमी. तुमकां एकच सांगता, आज म्हणल्यार काँग्रेसीच्या प्रत्येक लिडरांनी, म्हणजे जो व्हडलो लिडर जावन गेलो, जांच्यांनी स्कॅमाचेर स्कॅम केले, पण आज ते सगळे BJPन आसात. आमी बी टीम काय तुमी बी टीम. प्रत्येक काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्याचो जो जाणें आपल्या रक्ताचें उदक केलें काँग्रेसीक वयर काडपा खातीर, तांचो विश्वासघात कोणें केलो? तुमच्या लिडरांनी केलो. प्रत्येक खेप विश्वासघात केलो आनी प्रत्येक खेप गोंयकारांचोय विश्वास, गेली 3 इलेक्शनां तुमी काँग्रेसीन गोंयच्या जनतेचो विश्वासघात केला. बी टीम कोण? हाजो विचार तूं म्हाका दिसता आज घरा कडेन थंड तकलेन बस आनी कर.